लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान 20 होळी 1 ते 26. जेजूचे सत्तेविशीं विचार. एक दीस तो देव मंदिरांत लोकांक शिकवण दिता आनी शुभ वर्तमान वरगोडटा आसतना मुखेल याज्ञिक आनी धर्मशास्त्री जाणट्यां बराबर एकठांय जावन आयले आनी ताचे लागीं अशें उलयले, आमकां एक सांग, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय? ओ कोणे दिल्या तुका ही सत्या? जेजून परती पाळून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता, तें तुमी म्हाका सांगात. जुवांवाचें स्नान स्वर्गार थावन ओ मनशान थावन आयलें, पूण ते आपणाचेच भितर अशें तोरकूंक लागले. आमी स्वर्गार थावन म्हणलें जाल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी जुवांवांक मानून घेवंक ना? पूण आमी मनशां थावन म्हणलें जाल्यार सगळीं परजां आमकां फातरायतली. तर जुवांव एक प्रवादी म्हूण तांकां दुबावूच ना. त्या पासत तांणी अशी जाप दिली, तें खंयचें तें आमी नकळो. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तर खंयचे सत्तेन हांव ह्यो वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. दाकांचो मळो आनी कुळवाडी वापार. तेन्ना ताणें लोकांक ही वापार सांगूंक सुरू केलें. कोण एका मनशान एक दाकांचो मळो लायलो आनी कुळवाड्यांक तो कुंबळ्याक दिवन जायतो काळ आपूण पयशिल्ल्या गांवांत वचून रावलो. वेळ पावतोच मळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुळवाड्यांकडचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एका चाकराक धाडलो, पूण तांणी हाकाय मार दिलो, बेमान केलो आनी रित्या हातांनी परतिलो. त्या उपरांत तिसऱ्या एका चाकराक धाडलो. ताणें ताका घाय पडोसोर मारून भायर घालो. मळाच्या दोनयान म्हणलें, आतां कितें करूं? म्हज्या अपुरबायाच्या पुताक धाडटलो. ताका पळोवन ते घडयेक ताका मान भोवमान दितले. पूण कुळवाड्यांनी पुताक पळयना फुडें आपणाचे भितर चिंतून म्हणलें, हो ताचो दायजी, ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर ओडून हाडलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो धोनी तांकां कितें करतलो? येवन त्या कुळवाड्यांचो भस्म करतलो आनी आपलो मळो दुसऱ्यांच्या हातांत दितलो. हें आयकून तांणी म्हणलें, देव हें निर्मूळ न्हय. पूण ताणें तांचेर नदर मारून म्हणलें, म्हणटोच अशें बरयल्लें आसा तें कितें? जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. जीं कोण ह्या फातराचेर आदलून पडटात तांचे मोडोन कुडक्यान कुडके जातले, आनी ज्या कोणाचेर तो फातर पडत तांची कूड जातली. त्या वेळार मुखेल याज्ञिक आनी धर्मशास्त्री ताचेर हात घालूंक सोदताले, पूण पोरजेक भियेले. ताणें ही वापार आपणाक लावन सांगल्या म्हूण ते बरें समजले.
सोमराजाक दोंड फारीक करचो की ना, आनी राजपालानूच ताचेर आपलो अधिकार आनी पदवी चलोवचे खातीर जेजूक उतराक सांपडावंक आनी राजपालाचे आधीन करूंक तांणी येवजिले. देखून ते ताका तेडून आसले. अशें आसता सात्वीक मनशांचे धोंग घेयात म्हूण शिकोवन तांणी ताचेशी भेदी धाडले. हांणी येवन ताचे लागीं अशें विचारलें, गुरुजी, तूं सारकें तेंच उलयताय आनी शिकयताय. मनशाचें तोंड पळयनाय आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय म्हूण आमी जाणो. आमच्यान सोमराजाक दोंड फारीक करूंक येता की ना? पूण ताणें तांची नाड विद्या वळखून असो परतीपाळ केलो. 1 दिनार म्हाका हाडून दियात, पळोवया हाचेर आसा तें रूप कोणाचें आनी नांव कोणाचें? तांणी जाप दिली, सोमराजाचें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताच्या उलोवपांत ताका लोकां हुजीर सांपडावंक तांचे लागीं घडलें ना. आनी ताच्या जबाबा विशीं ते अजाप जाले आनी ओगेच रावले.